cut motions moved by me with regard to today's two demands and oppose the demands and support the cut motions. Speaker sir, आता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 74 सगळ्यात व्हडलो वॉटर रिसोर्स गोंयाक म्हणतो म्हादय आणि म्हादय म्हणटा ती आमची गोंयची जीवनदायिनी लायफलायन आणि मुखेलमंत्र्यान सांगला की ताका ती आवयचे परस व्हडली म्हणून तो असो मानता. स्पीकर सर, सरकाराची एक ऑर्डर जाली 3 ऑगस्ट 2021 जातून रिवर वॉटर डिस्प्यूट सेल म्हणटा ते कॉन्स्टिट्यूट केले विदिन द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, हे सेलाचे काम आशिल्ले ओनली टू डील विथ मॅटर्स रिलेटेड टू म्हादय इंटरस्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट आणि ही ऑर्डर क्लियरली सांगता की इट विल बी अंडर द लीडरशिप ऑफ एन एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर who will coordinate directly with the office of the learned AG and obtain necessary government approvals wherever required. Speaker sir, ये cell independently काम करता, routine hierarchy तका superintending engineer, additional chief engineer हे ते काही तका लागना. आता दिलीप नाईक म्हणटा तो तका executive engineer आणि head of the cell म्हणून अपॉइंट केलो. या मनशाक 30 वर्सां एक्सपिरियन्स हा हे म्हादयचे इश्यूचेर. पुणून ताका प्रमोशन मेळटकर सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर म्हणून 7 मार्चाक 2024 ताका प्रमोशन मेळ्ळें आणि प्रेझेंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर निलेश खांडेपारकर म्हणटा तो ताजे जाग्यार आयलो. स्पीकर सर, एसीक तसो कांयच रोल ना म्हादय रिलेटेड मॅटरांनी आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराची जाता. हो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नवो आसा आनी ताका ह्या म्हादयच्या रिवर डिस्प्युटान मातशे क्रिटिकल इश्यूज आणि अलायड मॅटर्स तितली ताका नॉलेज ना. स्पीकर सर, आता 1.5 वर्स जाल्ले आहा आनी ह्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान तसो एफर्ट घेतला हो इश्यू शिकपाक आनी ह्यो इंट्रिकसीज समजुपाक अशें दिसना. ताजे मागीर हो दिलीप नाईक म्हणून जो एसी आशिल्लो तो ताका सुपरएन्युएशन जालें 31 जुलै 2025. Prior to his retirement, government has extended his service in recognition of his expertise. Basically, the role he plays in the state before the Supreme Court. Speaker sir, आता अशें जाल्लें आहा की because of the established protocol, in service additional chief engineer or above, what's हे position घेऊन हे cell head करूंक शकता. Currently, the existing additional chief engineer and the chief engineer are not only new to this complex subject, but are also not administratively part of the river water dispute cell, as per the order dated 3rd August 2021. Speaker sir, हाजे खातीर हांव आज हांगा आमदार जावन पुसून हें अशें खरें उलोवप नासता, पूण हांव आतां ह्या दिलीप नायकाचो आदवोगाद कसो हांगा उबो राविल्लो आहा. कितें म्हणून की ताका तुमी आतां एडिशनल चीफ इंजिनियर करात. भंय कितें आहा स्पीकर सर? आनी रिलॅक्सेशन करात नाजाल्यार ते अमेंडमेंट हाडात ते ऑर्डरीचो. ना जाल्यार अशें जाता की सडनली जर कर्नाटकान हें सगळें पळयलें की बाबा, आनी हांवें बी हाजे पयलीं ह्याच सेशनान म्हणिल्लें की तुमी म्हादयचेर सिरियस ना आनी हांव ते हावस कमिटींतलो पसून रिजायन जाता म्हणून. ताजे मागीर दुसरे दिसा आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर एटॅक जालो कर्नाटकाच्यान. तेन्ना हांवें हो स्टेटमेंट काडलो की आमी सगळे हांगा एक आहा म्हणून आनी आमी हें राजकारण हांगा हाडूंक जायना, आमी बरोबर रावंक जाय आनी म्हादय खातीर झगडूंक जाय म्हणून. ताजे खातीर हें रेजिग्नेशन हांव आतां तें उलयना आनी तें म्हाका उलोवपाचें ना. पुणून ही जर फायट सारकी जातली जाल्यार म्हाका दिसता हे एडिशनल सी म्हणटा तें तुमी ताका पोजिशन दिवचें पडटलें. जर दिलें ना जाल्यार कर्नाटकाक कळूंक शकता की एक करंट टेक्निकल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव वॅक्यूम आमच्या डिपार्टमेंटान आसा. And चड करून because of an imminent retirement of the loan officer with some institutional knowledge of the matter, and basically because the new people who have taken charge are not familiar with the historical, technical and legal nuances of the case. So Speaker sir, म्हाका दिसता की हे cell should be headed by the right man. करूंक जाय ते फकत एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यूज. मुखेलमंत्र्याचो तुका आदार जाय पडटलो आनी मुखेलमंत्र्यान सांगला आपल्या आवय परस ती व्हडली. सो म्हाका दिसना कोण तुमकां आडावंक शकता. आणि म्हजो असलो वोकल क्रिटीक तुमचो ओपोजिशनांतल्यान हो प्रपोजल घालता.
सो डिमांड जेन्ना जाता तेन्ना तुमी हाजेर उत्तर दिवचें आनी तुमचे मनान कितें आहा तें सांगचें हो म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, आतां एक जर हेडलायन फाल्यां वाचली, लॅक ऑफ वॉटर, लॅक ऑफ फंड्स. स्पीकर सर, WRT डिपार्टमेंटाची ट्रॅजिक ट्वीन लेगसी म्हणटी ही आहा. कित्या खातीर? एक हांवें LAQ क्वेश्चन घालो आनी म्हाका उत्तर कितें मेळ्ळें की 119 कामां अमाउंटिंग टू 168.01 crore are pending expenditure section. Of these, 89 projects are on hold purely because of lack of funds. स्पीकर सर, आज सगळ्यांनी भाऊक म्हळ्यार बाब सुभाष शिरोडकराची प्रशंसा केली आसतली सगळ्यांनी. तो कोऑपरेटिव्ह, तो पार्टीचे हें पळयता, वेरेवर द मेरिट ऑफ द मॅटर ते पळोवन तो काम करता म्हणून. राजकारण उदकाचेर तो करना म्हणून हें म्हाकाय दिसता. पूण तुजे हे जे फिगर्स आहा त्या फिगरांचेर अशें दिसता की तुमचें बजेट जें दिलां तें पॅकेट ऑफ चिप्सूच तें, ती माटोळी जायना. कित्याक हें जर 119 कामां आनी 168.01 crore ही पेंडींग आहा पयशां खातीर, 89 प्युअरली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंड्स, दीस इज नॉट अ गुड फिगर टू शो. स्पीकर सर, आतां येता हांव तिलारी प्रोजेक्टाचेर. हो तिलारी प्रोजेक्ट म्हणटा एक टायम अशी लायफ लायन नॉर्थ गोवाची म्हणून चिंतिल्ली. स्पीकर सर, आज अशें जालां की कॅनल ब्रिज म्हणटा तो चड करून महाराष्ट्रा सायडीन खूब एक्सटेन्सिवली जाता. पुअर मेंटेनन्स फॉर द लास्ट 25 years, एजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, हें सगळें जावन डिसरप्टेड वॉटर सप्लाय नॉट ओन्ली फॉर एग्रीकल्चर बट इवन ड्रिंकींग वॉटर हें आमी पळयलां. स्पीकर सर, 5 दिसांचो शटडावन जालो. बार्देस, बिशोली, पेडणे आनी इवन अस्नोरा वेंट ड्राय. स्पीकर सर, दीस इज अ क्रायसिस. वॉट इज द कॉन्टिंजन्सी प्लॅन? स्पीकर सर, 100 शेतकऱ्यांनी अस्नोड्याचे हॅव सफर्ड क्रॉप लॉसीस. आतां सरकार म्हणटा आमी एग्रीकल्चराक सपोर्ट करता, हें कशें बसता? टू मेक मॅटर्स वर्स स्पीकर सर, हे ब्रिचीस जे जाता तातूंत टर्बिडिटी जाता रॉ वॉटराची, ताजे खातीर ट्रिटमेंट प्लांट पसून तुजो फेल जाता. स्पीकर सर, रिपेर महाराष्ट्राच्या सायडींतल्यान सदांच लेट जाता आनी ते पॅची आसता, सारकें जायना. सो आमी रिनेगोशिएट करपाची गरज आहा. तुमचे डबल इंजीन म्हणटा ते तुमचो हांगा मुखेलमंत्री, थंयचो मुखेलमंत्री, तोय तुमच्या पार्टीक निवडून हाडपाकूय ताणें काम केल्लें. सो यू ऑल हॅव टू यूज युअर गुड ऑफिसीस टू रिनेगोशिएट दीस. स्पीकर सर, आतां तिलारी फेल जालें जाल्यार प्लॅन बी कितें आमचो? तें आशिल्लें आमठाणे. आमठाण्यान कितें जालां स्पीकर सर? ह्या जानेवारी 2025 आमठाणेच्यो गेटूच रस्ट जाल्यो आनीक WRTन ओपन केले ना त्यो, ते नेवी डायव्हर हाडचे पडले. स्पीकर सर, WRT इंजिनियरांक 6 म्हयने खबर आशिल्लें की ह्यो गेटी कुसल्या म्हणून, वो त्यो कळमेल्या म्हणून. स्पीकर सर, रिक्वायरमेंट आहा की 3-3 म्हयन्यांनी ते टेस्टिंग जावंक जाय. तुमी ते केलेत ना. जालें कितें रिजल्ट? की बार्देस फेस्ड अ वॉटर क्रायसिस. स्पीकर सर, जून 2024 आमठाणे वेंट डावन टू जस्ट 11% ऑफ स्टोरेज कॅपॅसिटी. कित्या खातीर? Because the inflows were blocked due to repairs. Now, Speaker sir, government has ordered inquiry and threatened action. But ये आमठाणेचो problem नहीं. This becomes a systemic rot, Speaker sir. आता साळावले Speaker sir, same story. डिसेंबर 2024 एक मेजर ब्रिज जालो पाड्ड्यां, केप्यां थंय, आनीक इरिगेशन आनी वॉटर सप्लाय इफेक्ट जाली. स्पीकर सर, लोकांक अशें दिसता की वॉटर इज प्रायोरिटायज फॉर इंडस्ट्रियल झोन. थंय पावप, इंडस्ट्रीक पावप म्हळ्यार काम जालें म्हणून. स्पीकर सर, सेफ्टी पळोवया आतां. ड्रावनींग डेथ्स म्हणटा जायत आहा. एक पयर केप्यां भुरगो पसून गेला. सो स्पीकर सर, ड्यू टू सेडिमेंटेशन फ्रॉम अपस्ट्रीम मायनिंग. स्पीकर सर, मायनिंग जेन्ना सुरवात जातलें हें लॉस आनी एक्सलरेट जातलें. आतां शेतकरी म्हणटात की वॉटर डायवर्जन फॉर इंडस्ट्रियल यूज हें चिंचोण्या वेळी जाता आनी ते डिस्ट्रिब्युशन कानालूच ना जाल्लें आहा. आतां मेन स्पीकर सर म्हणटी वॉटर माफियाची गोल्ड मायन, ती म्हणटा ती इल्लिगल बोरवेल्स. आतां गोंयाचे ग्राउंड वॉटर म्हणटा इज बींग सक्ड ड्राय, नॉट बाय ड्रॉट but by illegal bore wells. Speaker sir, since 2022, 163 illegal bore wells have been detected. In the first 3 months of 2025 alone, 49 were dug. आता चिंबेलचे उलोवया, 70 bore wells. Speaker sir, एक गावांत 70 bore wells.
ते आना ग्रासियस म्हणते एक्टिविस्ट त्या बावडे धांवत आहा हांगाच्यान थंय पूण डिपार्टमेंट कितें करता ब्रुवरीज हॅव बीन कॉट स्टिलिंग वॉटर तांकां फायन कितें 1 लाख रुपया स्पीकर सर 1 लाख रुपया ब्रुवरीक इज नॉट एनफोर्समेंट इट इज एनकरेजमेंट कळंगूट स्पीकर सर 21 बोरवेल एक शेक ओनरान मारल्यो कोर्टाच्या इंटरव्हेन्शनान मागीर त्यो बंद जाल्यो मोर्जी 13 बोरवेल्स रन अनडिटेक्टेड मुर्मुगांव 28 हॅव बीन रिपोर्टेड आनी इतले सगळे जावन कितल्यो तुमी सील केल्यो अक्रॉस द स्टेट तुमी फकत 40 सील केल्यो स्पीकर सर सप्टेंबरान सरकारान कायदो हाडलो की फायन जातले 10 लाख म्हणून कायदो हाडलो तो बरो आहा बट लॉज विदाउट एनफोर्समेंट आर जस्ट लायक डेकोरेटिव्ह वॉलपेपर स्पीकर सर कन्विक्शन्स जाय प्रेस नोट असून फायदो ना आता वॉटर हायसिंथ म्हणून एक मेजर प्रॉब्लेम आहा स्पीकर सर दिस इज द ग्रीन मॉन्स्टर दॅट इज टेकिंग ओवर गोवा रिवर साल जे एक टाइम बरी आशिल्ली म्हणजे एक आमची साश्टीची एक अभिमानाची नदी कशी ती आज कितें जाल्या इट इज लायक अ फ्लोटिंग जंगल स्पीकर सर फ्रॉम फातोर्डा टू बेतूल हे इट इज चोक्ड विथ वॉटर हायसिंथ बेसिकली बिकॉज ऑफ अनट्रीटेड सिवेज वेस्ट अँड रन ऑफ तार म्हणजे म्हापशां तार बास्तोरा आनी म्हापशां 200 टन्स ऑफ हायसिंथ वॉज मॅन्युअली रिमूव्ड स्पीकर सर करमळे सायपे मायमोळे लेक्स आर प्रॅक्टिकली गॉन दे आर फुल्ली कवर्ड they are not only an eyesore this is a killer speaker sir it suffocates aquatic life increases flood risk ruins fishing and hurts tourism speaker sir beaches even are not safe storm surge म्हणून जाता आणि mats of hyacinth come to the shore speaker sir हाजे खातीर WRD एक फुल इकोसिस्टम मॅनेजमेंट प्लॅन करपाची गरज आहा आता क्वॉरिंग पिट्स आणि ड्राउनिंग डेथ्स स्पीकर सर गोंयान 68 ड्राउनिंग डेथ्स रिपोर्ट जाल्ली आहा इन द फर्स्ट 5 months ऑफ 2025 चड करून अबॅन्डन क्वॉरी आणि मायनिंग पिटांनी सो कलेक्टर कितें करतात स्विमींग बॅन म्हणून एनफोर्स इश्यू करतात पूण फेन्सिंग आणि बॅरिकेडिंग वर्क म्हणटा ते सामके स्लो आहात ताजे खातीर लोक मरत आहात स्पीकर सर फ्लड मॅनेजमेंट मुखेलमंत्र्यान आपल्या बजेट भाशणान सांगलें की NIH म्हळ्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी रुरकी would be roped in to map floods and water demands till 2047 स्पीकर सर 4 महिने झाले तुम्ही लेटर तरी बरयला हे रुरकीक नॅशनल इन्स्टिट्यूट हायड्रोलॉजीक ते सांगचे हाजे मदीं 114 फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग 168 crores have been pending for the last 5 years due to lack of funds speaker sir even 90 lakh worth of completed projects remain unpaid so issue aha ki every WRD flood control plan is built in concrete speaker sir higher cost destroyed biodiversity and failed drainage system हे result जाता आता बंधारा सरकारान प्रॉमिस केले की 100 बंधारा आम्ही करतले म्हणून कितले तुम्ही कंप्लीट केले जून 13 तारखेक तुम्ही सांगला म्हाका उत्तरान 5 कोटी एलोकेट केले रिवाइज बजेट जाले 3 कोटी रुपया 36 बंधारे तुम्ही करूंक सोदतात वर्थ 29 crores पूण तुमचे कडेन आसा 3 कोटी सो जातलें कशें हे पॅकेट ऑफ चिप्स न्ही जाल्यार कितें स्पीकर सर मायनिंग पीट आता मायनिंग पिटान 2024 स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लॅन अशें म्हणटा की अबॅन्डन्ड मायनिंग पिट्स could provide 131 million cubic meter of water annually आता खूप उदक हे जर मेळ्ळें जाल्यार बेस्ट पूण तुवें ट्रिटमेंट करचो पडटलो बिकॉज इट इज टर्बीड एंड इट इज कॉन्टॅमिनेटेड स्पीकर सर सरकाराचो प्लॅन हाजेर कितें आहा तोय सांगूंक जाय वॉटर बॉडी नोटिफिकेशन स्पीकर सर WRDन GIS मॅपिंग केला वॉटर बॉडीचें व्हेरी गुड स्टेप फक्त 24 वॉटर बॉडीज हॅव बीन नोटिफाईड अंडर वेटलँड रुल्स स्पीकर सर दुसऱ्यो ज्यो लेक्स पॉन्ड्स टेम्पल टँक्स गायरे होण ते हाडले ते कितें जालें आमकां म्हाका दिसता तुवें एक नवो विलेज वॉटर एटलस म्हणटा पळय तो करचो आनी हांगा म्हाका ते दामबाब तळयेचें सांगचें पडटा तुमी थंय येवन क्लियर कट स्टेटमेंट काडिल्लो की पब्लीक वॉटर बॉडीज आर बिलॉंगींग टू द गव्हर्मेंट ही कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी आसूंक शकना म्हणून आज मेरेन ते तश्या तशें आहा हांव हें काडीत आहा तुमी म्हाका हांगा आश्वासन दीत आहा पूण थंय तुमी चौगुल्याक हात लावपाक भितात आनी दामबाब जाला चौगुल्याचो मुणकार म्हळ्यार देव जो आमचो ग्रामदेव ताका मुणकार केल्लो आहाज अशें हें जाल्लें आहा हें दामबाब तळयेची परिस्थिती स्पीकर सर प्रवाह आतां प्रवाह म्हणटा तो स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान सांगलो की इट्स अ हिस्टॉरीक मायलस्टोन फॉर मदर मादय कितें जालां आज मेरेन
4 मिटिंगो जाल्यो, 1 सायट विजीट जालें, 4,43,00,000 तुम्ही मोडले फॉर एन ऑफिस इन अ सायक्लोन शेल्टर. 1,18,00,000 तुम्ही मोडले फक्त फर्निचराचेर. स्पीकर सर, हे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन. अशें जाल्यार म्हादय ती गेलीच. स्पीकर सर, एक हांवें आउटरीच प्रोग्राम केल्ले आनी ताजेर हांव थंय सांगूंक सोदतां. एक आदलो सरपंच फोण्या गेल्लो, थंय मेळिल्लो म्हाका जॉन पेरेरा म्हूण. तो म्हणटा एक बायलेचे क्लेमेंटीन पेरेरा म्हूण तेजें पेटिशन आहा. कोड्यार खांडेपार म्हणटा थंय कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम आनी बॅरेज जाली, उदक लेवल वाडलें आनी तिका लॉस जालें 1,55,400. स्पीकर सर, हे आतां तर रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट, हे पयशे बी तुमी क्लियर करपाक जाय आनी म्हाका दिसता हे क्लियर करूंक जाय. बारीक मनशाचें काम, पूण हांवें मुद्दाम रेज केल्लें तांचो क्रिसमस बरो जावं, पूण पयशे तांकां येवचे. स्पीकर सर, WRD म्हणटा फक्त इज नॉट जस्ट अनदर डिपार्टमेंट, इट इज द लायफलायन ऑफ गोवाज एग्रीकल्चर, इट्स हाऊसहोल्ड्स एंड इट्स एनवायरमेंट. स्पीकर सर, पूण लायफलायन लिकींग जावंक जायना, लिकींग फंड्स, लिकींग ट्रस्ट, लिकींग वॉटर. सो हांव मागता स्पीकर सर दॅट देर शूड बी अर्जन्सी, एनफोर्समेंट एंड एम्पथी. स्पीकर सर, आतां फातोर्डा मतदारसंघान म्हजें जें येता थंय हांव तुमकां 7 कामां सांगता. एक सेफ्टी मॅश ऑन ऑल कल्वर्ट्स, हें आमी मागिल्लें आहा, तें आमचें सँक्शन करचें. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इश्कॉलांनी शिकोवपाक आमी भुरग्यांक बरे संस्कार हाडपाची गरज आहा. सो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्कुलांनी करपाक आदार करचो. एक एक्झिस्टींग नाला आहा फातोर्डा स्क्वेअर म्हूण थंय मशीन एक्सेसिबिलिटी करपाक मॉडिफिकेशन करपाक जाय. एक नाला जाय टू चॅनलायज वॉटर लॉगिंग नियर द न्यू हॉस्पिटल, नाजाल्यार हॉस्पिटलान तुका फेरीबोट घेवन वचचें पडटलें. स्पीकर सर, एक इको फ्रेंडली आर्टिफिशियल टँक करपाक जाय, चड करून POP आयडलां खातीर. कित्याक POP आमी कितेंय म्हणू ते तुमी बॅन एनफोर्स करूंक शकचे ना. आनी हांव मागतां की फातोर्डान एक चड करून फक्त विसर्जना खातीर एक पॉंड तयार करपाक आमी फुडल्या वर्सा खातीर तरी तयार करुया. एक बॉक्स कल्वर्ट स्पीकर सर, बी फॉर फातोर्डा ग्राउंड आमचो आहा थंय जाय. आनी एक एस्टिमेट जाय फॉर लँडस्लायड प्रोटेक्शन. एक लँडस्लायड्स खूब जाता, मारले म्हणटा ते एरियेन, हें तुवें करचें म्हणून हांव तुमकां मागतां. स्पीकर सर, कमिंग टू डिमांड नंबर 71, कोऑपरेशन. स्पीकर सर, Goa is a state of 15 lakh people, 5.5 lakh households, and 4 lakh of these households are directly connected to cooperative credit societies. Speaker sir, lifeline goinchi aha, our cooperative credit sector is become now a scam machine by fraudsters in neckties. And worse, Speaker sir, they are protected by political science and bureaucratic negligence. Simple, Speaker sir, figure up hoya. Cooperative sector manages nearly 10,000 crore in working capital, employs 5,000 people, has a potential to employ 3,000 more. This is not a cottage industry, Speaker sir. It is a cornerstone of rural development, agriculture, women self-help groups, and small business credit. पुढून सरकाराचो अप्रोच कॅज्युअल दिसता. कित्याक कॅज्युअल दिसता स्पीकर सर? हांवें गेले खेपे तुमकां सांगिल्लें, उट्रा क्रेडिट सोसायटी आहा, थंय 20 कोटी रुपया फ्रॉड्युलंट लोन्स आनी स्कॅम्स केल्ले आहा. हें वाडत आहा. द रॉट इज नाव डिपनिंग. स्पीकर सर, हांव जेन्ना फोंड्या गेल्लो तेन्ना एक आउटरीच प्रोग्रामाक म्हाका मेळ्ळो एक मधुकर वेळेकार म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें की कुट्टी खांडेपार अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आनी इन्व्हेस्टरांक तोपी घाली आनी गेले 14 वर्सां ते पुलीस, गोवा गव्हर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, मुखेलमंत्री सगळ्या कडेन गेले. स्पीकर सर, फायनली ते विटून तांणी कितें केलें, प्रधानमंत्र्याक लेटर बरयलें. प्रधानमंत्र्याचें लेटर कितें आयलें जाणा तूं? हें सामकें शॉकात जावपाची वस्त. प्रायम मिनिस्टर हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन. अरे, आमी विश्वगुरू म्हणटा प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसांतल्यान लेटर आयलें, प्रायम मिनिस्टर हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन म्हणून. स्पीकर सर, मागीर ते हें लेटर घेवन नरेंद्र सावयकारा म्हण गेले, बाबा हें कितें काय म्हणून, पूण कांय जावं ना स्पीकर सर. सो हें मन की बात म्हणटा पळय, हें तुगेलें कुट्टी खांडेपार अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी. तुमी मन की बात सारकी वन सायड अफेर पळयतात. मन की बात म्हणटा लोकां कडेन उलोवन आयकूंक जाय. कित्याक हें तुमच्या लिडरा कडेनूय पाविल्लें आहा, मुखेलमंत्र्या कडेन पाविल्लें आहा, सगळ्या कडेन पावला, पूण तांकां न्याय मेळना. 14 वर्सां जालीं. स्पीकर सर, आतां दुसरें पळयात तुमी, अष्टगंधा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 11,28,00,000 डेपॉझिटरांक तोपी घाल्या. मोडस ऑपरंडी स्पीकर सर सारकें म्हळ्यार इज अ मास्टर क्लास इन फ्रॉड.
fictitious loans, fake documentation, non-members giving advances, unauthorized withdrawals, personal enrichment using public funds. या आणि हातून स्वयंपूर्ण आम्ही कशें जातले स्पीकर सर. आता फुडें कितें आहा हे स्कॅम हे जे हांवें लास्ट सांगला तुका अष्टगंधा अर्बन कोऑपरेटिव्ह म्हणटा तें ऑडिटान एक्सपोज करूंक ना, डिपार्टमेंटान एक्सपोज करूंक ना, इकॉनॉमिक ऑफेन्सीस सेलान एक्सपोज करूंक ना, डेपॉझिटरांनी एक्सपोज केलें सादे सर्वसामान्य गोंयकारांनी जे आता कितले वर्सां जाले आपलेच पैसे मागपाक भीक मागत आहात स्पीकर सर. प्रोटेस्ट जाले, FIR जाले, पूण जस्टीस इज लायक अ हाफ फिल्ड वॉटर टँक. स्पीकर सर अष्टगंधा एकूच न्ही, कल्पतरू मल्टी स्टेट स्कॅम म्हणून आहा हॅज डिफ्रॉडेड 2000 गोवन्स, मोस्ट ऑफ देम मिडल क्लास इन्व्हेस्टर्स. कितले 10 कोटी रुपयांचेर घाला. आता नॅशनली दिस स्कॅम इज वर्थ 681 crores. स्पीकर सर एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटान प्रॉपर्टी अटॅच केल्या, इकॉनॉमिक ऑफेन्सीस इज चेजिंग लीड्स, पूण एक जाला की पयशे आयले कितले झिरो. स्पीकर सर मागीर ती धाकटी आहा माशेल महिला सोसायटी म्हणून आहा, विजनरीज म्हणून आहा, हे बारीक बारीक गरीब लोकांक लुटतात. स्पीकर सर आता आमी उलोवया ऑडिट डिलेज, एक्सपायर्ड बोर्ड्स आनी सोसायटीज विच आर लायक झोंबीज. स्पीकर सर बेसिक एलिमेंट फायनान्शियल सिस्टमाचो म्हणटा तो ऑडिट. 475 कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज गोंयांत आहा ज्यांनी 431 आनी ऑडिट रिपोर्ट ऑगस्ट 2024 सबमिट केल्लो आहा. आता ह्या वर्सा कितले जाणांनी सबमिट केले, ज्या जाणांनी सबमिट केलें ना ताचे सरकारान एक्शन कितें घेतली. सत्य परिस्थिती अशी आहा स्पीकर सर, नो ऑडिट, नो एक्शन, नो AGM, नो प्रॉब्लेम, नो रिटर्न्स, नो रिस्पॉन्स. हे आज आमचे कल्चर जाला, ही आमची संस्कृती जाल्या स्पीकर सर. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक एपेक्स बॉडी 8 महिने expired with function with an expired board until the High Court had to step in and appoint an administrator. Speaker sir, what about the decisions during this illegal tenure? Will they hold up in court? Speaker sir, if a check is signed by a director after expiry of the tenure, is it valid? If a loan is sanctioned in that period, is it enforceable? Speaker sir, these are serious legal and governance questions. आता ह्यो ज्यो सोसायटी आहा त्यो कोण चलयतात पळोवपाक गेले जाल्यार एंटायर फॅमिली चलयतात स्पीकर सर. दिस इज नॉट जस्ट फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट, इट इज फॅमिली मिसमॅनेजमेंट. हजबंड्स, वाइफ्स, सन्स, डॉटर्स, they all occupy paid positions within the same society. Speaker sir, हो cooperative movement नी, ही cooperative dynasty कशी. Same names appear in the boardroom, account room and even in the photocopy room. आता कम्युनिटी एम्पावरमेंट म्हणटा बाय कम्युनिटी कॅप्चर म्हणटा स्पीकर सर. आता फुडें पळोवया, आमकां फक्त भाशणां दिवन कोता येवपाची ना. हांव फकत हें कंप्लेंटाचें भाशण अशें दिना. आय एम ऑल्सो कॉलिंग फॉर एक्शन and I want to place some concrete implementable demands before this house. पहिले mandate annual independent audits of all societies आणि action घेयात जे डिले करता आणि manipulate करता तांचेर. Set up a fraud monitoring cell under the registrar with real time surveillance and high risk, especially of the high risk societies. Speaker sir, disqualify the directors involved in fraud. Establish a cooperative depositor protection fund so that these savings don't go into somebody's SUV. Speaker sir, fast track the investigations, attach the assets, file charge sheets, ensure digital transparency. Basically computerization of all societies must be done by the December of this month. Make audit reports, balance sheets, AGM minutes available online. Speaker sir, launch a public awareness campaign so depositors know the warning signs and their rights. Enact legal reforms by strengthening the Goa Cooperative Societies Act and the amendments to the Multi-State Act, including a cooperative ombudsman and concurrent audits. Speaker sir, enforce a board tenure limit and end the trend of overstaying expired boards. Speaker sir, coordinate across states. Scams like Kalpatru and others are across the state borders. So तुम्ही डबल इंजिन वापरून ते कोऑर्डिनेट करा. आता जर आम्ही काय केले ना जाल्यार आनी डेपॉझिटरांक लुटतले आनी घराबे काबार जातले आनी जो कितें भावार तिल्लो उरला तोय बी वतलो. सो दिस इज नॉट जस्ट अ फायनान्शियल इशू, इट इज अ गव्हर्नन्स क्रायसिस स्पीकर सर. सो हो कोऑपरेटिव्ह सेक्टर खरोच कोऑपरेटिव्ह करुया. लेट अस नॉट मेक इट अ कार्टेल ऑफ फ्रॉड्स. आनी स्पीकर सर तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार तिलारीचे क्रमलिंग कॅनल
Oh, the crumbling trust in our cooperative credit societies. एक clear कळटा कि both the departments that our Bahu has are serving the people of Goa on a budget that feels like a packet of chips. It's all puffed up but empty when opened. In the name of water security, we are drowning in breaches and bore wells. And in the name of community finance, we are watching depositors sink under scams. Speaker sir, so हांव मागता की सरकारान आपल्याचेरूच फाट तोपटून खुश जावचें न्ही. चिंतचें उदक खंय पयशे खंय गेले आनी हाजी जर उत्तरां मेळ्ळी जाल्यार आमी खुश जातले, ना जाल्यार हे पॅकेट ऑफ चिप्सूच उरतले. देव बरें करूं. Honorable Leader of Opposition, Yuri Alamo. Because I rise to speak in support of the cut motions and oppose the demands. Speaking on